आज प्रियोळ मतदारसंघातले जे आमचे मोळेकार जे आसात ते मोळेकारांक भरपूर पावस पडले कारणान तवशी घोसाळी जी आशिल्ली ताचें खूब नुकसाण जाल्लें आशिल्लें आनी त्या संदर्भात आमच्या एग्रीकल्चर डिपार्टमेंटाच्या माध्यमांतल्यान जे आमचे आदरणीय गोंयचे मुख्यमंत्री तांच्यांनी जें आव्हान केल्लें आशिल्लें की प्रत्येक मोळेकाराक तो फॉर्म भरून तुमी विलेज पंचायतीक दियात अशें म्हणून एक सांगिल्लें आशिल्लें त्या प्रमाणे तांच्यांनी तो फॉर्म भरून दिल्लोच आसा। आज सरकाराच्या माध्यमांतल्यान ज्यो काही गोष्टी जातल्यो त्यो मुखार जातल्योच आनी तांच्यांनी रितसर तांच्या एकाउंटाचेर ते पयशे येतलेच, पूण हेजो शेतकार आनी खास करून मोळेकार हे नात्यान तेंच्या सारकोच हांव मोळो रोयतालो आनी त्याच दृश्टिकोनांतल्यान आज एक मोळेकाराक नुकसाण जर जालें जाल्यार तातूंतलो कितलो धग बसता हेजी जाणविकाय म्हाका आसा आनी म्हणूनच आज म्हज्या कार्यालयाच्या वतीन थोडोसो तांकां एक आधार करचो अशें एक ठरयलें आनी वट्ट 29 जे मोळेकार जे आसात ज्यांनी ह्या विलेज पंचायतीक आपलो अर्ज केल्लो आशिल्लो तांचे कडल्यान नांवां घेवन ह्या सगळ्यांक म्हजे वतीन म्हज्या कार्यालयाच्या वतीन तांकां बारीकशें एक तेंको हांवें दिल्लो आसा। हांव तांकां इतलेंच म्हणटलो की आमी तुमचे बरोबर सदांच आसतले, सरकार म्हणून आसा, हांवूय म्हणून आसा, पूण जो काबाड कश्ट करून शेतकारांचो पाठीचो कोडो ताट आसचो ह्या दृश्टिकोनांतल्यान आज पर्यंत हांव सगळ्या शेतकारांक सांगत आसा गरीब लोक आसात ह्याच मळ्याचेर सिजनल जी पीक जी आसा ती घेवनूच आज संपूर्ण मोळेकार जो आसा, शेतकार जो आसा तो आपलो उदरनिर्वाह करता आनी तातूंत आमचोय थोडोसो तांकां एक आधार जावचो ह्या दृश्टिकोनांतल्यान आजचो हे बारीकसो एक कार्यक्रम आसा। तुमी आयले, मी सगळे आमचे कडल्यान तें स्विकारलें, त्या बद्दल तुमचे हांव सगळ्यांचे आभार व्यक्त करतलो आनी अशेच तरेची काबाड कश्ट करून आपले संवसारात आनी आपली भुरग्यांची उदरगत करची, भुरग्यांक शिकयचें अशें हांव तुमकां सगळ्यां लागीं मागतां आनी बरेचशा जाणांनी आपले काबाड कश्ट करून भुरग्यांक भरपूर मुखार पाविल्ले आसात। होच आमची ही जी जमनी ज्यो आसात त्यो जमनीचेर राखून दवरून तो हिरवीगार जावचो ह्या दृश्टिकोनांतल्यान हो एक प्रयत्न आसा। सगळ्यांक देव बरें करूं, अशेंच मुखार वचचें आनी तुमकां चतुर्थीची हांव आतांच उलोवनीत परबी भेटता।